राज्यसभे खातीर तानावडे हांचें एकमेव नांव बसकेंत चर्चेक आयलें। हें नांव आतां केंद्रीय वेंचणूक समितीक धाडटले आनी फुडल्या 2 दिसांनी दिल्लींतल्यान तानावडेच्या नांवाची अधिकृत घोशणा जातली अशी म्हायती सभापती रमेश तवडकरान दिल्या। शेनवारा जाल्ल्या भाजपाच्या समन्वय समितीच्या बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना सभापती उलयतालो। कोर कमिटीक वेगवेगळे विषय आसात की एक राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, राज्यसभेच्या इलेक्शन संदर्भात, तसेच लोकसभेच्या इलेक्शन संदर्भात आणि सरकार म्हणून जे आतापर्यंत फाटले 2-3 महिने जे काय कृती केल्यो त्यो आणि फुडें जे करपाक ह्या संदर्भांतलें नांव आयिल्लें आसा ते 2 दिसांनी डिक्लेअर हांव तुका आत्तां तुका सांगना, पण नांव जें आसा न्ही निर्णय ठरलेलें आसा ते फाल्यां 2 दिसांनी डिक्लेअर। असेंब्ली सेशन चालू जावपाचें। लोकसभेचे दोन्ही मतदारसंघा संदर्भात कितें स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करपाक जाय हाजेर चर्चा करूं आनी त्या नंतर ताजे जे कांय प्लॅन्स आसा न्ही कशा तरेन स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून फुडल्या म्हणजे सावथाक आनी नॉर्थ कॅन्डिडेट्स हांव डिस्कस जावना इलेक्शन संदर्भात जो काय जे स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करून वोट शेअर जें वाडोवपाक जाय ह्या संदर्भात चर्चा।